बाप ऐक पुताच्यागी दुवेचेर चढ मोग म्हणून सांगचे ऐकला. पुरुष प्रधान समाजांत दुवेक बाप आयतावन वा आपलो म्हणल्या दादल्या व्यक्तितावन आदार लाभूंकूच जाय. तो आदार दिवपी चढावत बापूय भाऊ वा घोव म्हणलें आमी जाणाव. ही गजाल आमच्या समाजांत सत दिसता, पूण जेजूच्या काळाच्या समाजांत मात्र ती गजाल खूब सत वा चड सत. हे दिशेनच आयची सुवार्ता पळोवंक जाय. आयची सुवार्ता बापाय दुवे संबंधाची काणी. एकली 12 वर्सांची अजून बापायच्या राक्षक बावळ्यांक चढ करून चिडकोण आसची. तिने मोरणाचे तणीर आसचे बापाय जायराक सोसना. आपले दुवे खातीर तो जेजूच्या पांयांक पडला आनी परतूंक लागला. आनी एकली 12 वर्सांतावन आपल्या स्त्रीपणाक लागून समस्या भोगून आसची स्त्री. सुवार्थेंत तिच्या दादल्या आदाराविशीं वा संबंधाविशीं माहीत ना, आनी हे एक उणेपण. तिने सगळ्या वखदाक लागून होगडायला, देखून आर्थीक रितींनी ती संपूर्ण चलवल्या. तिचो समस्या रक्तस्राव असो देखून सामाजीक रितीन ती भैरोडी जाल्या. तिने जेजूक आपडलें आनी जेजू भश्ट जालो ना, पूण ती गुण जाली. आनी तिने दुडू करसूंची गरज पडची ना, कित्याक सुवार्ता तिच्या रक्ताची जर सुकली म्हणटा. दादल्याचो आदार नासले तिका जेजू धुवे म्हूण उलो करता. सुवार्थेंत जेजू तिका बापायच्या जाग्यार रावन विशेष हुस्को दाखयता. समाजांत गरज आसलें दादल्याचें उणेपण आपल्या बापाय सारके जतनेन आनी धुवे म्हणून आपोवन तो भरती करता. तुजे दुवेन प्राण केलो म्हणली कठीण दुखेची उतरां आयकून खंयचो बापूय देदेस्पर जावं सोणा. असल्या बापूय जायराक तूं कांय भियेनाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सई म्हणल्या उतरांनी बुजोवन शेकीन त्या बापाय समकारच ताचे दुवेक हात दिवन उखलता. आज जेजू थंय बापायचें काळीज झळकता. एका बापायक आपले दुयेचो असो हुस्को समजूनचें मोनी जेजू थंय झळकता. आयची बापूय दुवेची सुवार्ता आमकां जेजूच्या बापाय सारक्या काळजाची गरज आसा म्हूण दाखोवची. ही सुवार्ता स्त्री आनी पुरुषाक एकसारकी लागू जावची.